शाळेचो पयलो दीस भाग 2. ह्या पाठाच्या पहिल्या भागात तुम्ही एक पद ऐकले न्हय? आवडले तुमका? चला तर पवन, रतन, टोनी हांची तयारी कशी चल्ल्या आणि तांच्या शाळेत किती किती चल्ला ते आम्ही पळवूया. आय शाळेचो पयलो दीस. पवन बेगीन उठलो. तो खूप खुशाल असलो. शाळेक वचपाक तयार जालो. नवे कपडे घालून नवो बोटवो घेऊन भायर सरलो. पवनाची भयण रतनान शाळेक वचपाची तयारी केली. शाळेचो वेळ जालो. पवन आनी रतन शाळेक वचपाक भायर सरली. टोनीन हुसेनाक उलो केलो. इपनान रजियाक उलो केलो. गौरी, ज्ञानेश, अक्षय आयले. खबरी करीत शाळेकडे पावले. चलयो चले उमेदीन असले. गुरुजी शाळेकडे पावले. चलयो चले खुशाल जाले. गुरुजीन येवकार दिलो. मागीर सगळे ओळीन नमनाक उबे रावले. एका आवाजान एका सुरान जनगण मन जातकूच गुरुजी थोडे वेळ उलयले. मागीर सगळे आपापल्या सुवातेर बसले. ते खुशी असले. फुडचो वेळ मजेचो. नवो पाठ, नवी कविता, नवो नाच, नवो खेळ. ते खातीर नेमान शाळेक येवपाक जाय. वाचप, बरोवप, शिकप बरे तरेन करपाक जाय. पयली सारकी दुसरी पास जावपाक जाय. मागीर गुरुजीची शाबासकी, आवय बापायची शाबासकी आणि भाव भयणाची शाबासकी. कशी दिसली ही काणी? हांव जाणा ही काणी आयकत आसतना तुमच्या मनात खूपशे विचार आयले आसतले. तुम्ही शाळेक येवचे पयली केल्ली तयारी, इश्टाक मेळपा खातीर उमळशीक, शाळेत येवन पयली म्हाका जाय ती सुवात धरपाची उत्सुकता तुमच्या मनात घुंवता आसतली न्हय? ताच्या खातीर म्हजे कडेन एक उपाय आसा. तुमचे विचार तुम्ही काणयो, व्हिडिओ, चित्रां वा गिताच्या स्वरुपात मांडपाक जाता. पूण ताच्या पयलीं आमी पाठांत आयिल्ली नवी उतरां घेवया. सगळ्यांक येवकार. येवकार म्हणजे स्वागत. ह्या चित्रांत दिसपी भुरगीं कितली खुशाल आसात. खुशाल म्हणजे उमेदीन. कसलेंय बरें काम केलें की शाबासकी मेळटा न्हय? हय, तशीच शाबासकी म्हणल्यार तोखणाय. ह्यो चित्रांत आशिल्ल्यो पेन्सिली पळयात कश्यो ओळीन लायल्यात. हय, ओळीन म्हणल्यार रांगेन. ह्या चित्रांत दाखयले सुकणें पळयात कशें आपल्या सुवातेर येवन बसलां. सुवात म्हणल्यार जागो. ही आशिल्ली पाठांतली नवी उतरां. बरें तर खुश रावात, मजा करात.